चिऱ्या खणींनी पेवपाक गेल्ले कडेन जायत्यो दुर्घटना घडिल्ल्याची नोंद जाल्या। हाचे फाटभुंयेर बिचोली पुलिसांनी ह्या खणींचेर पेवपाक बंदी घातल्या। हाचेर चौकशी चल्ल्या। लोकांनी आपल्या जिवाची स्वता काळजी घेवची म्हूण दिवचल पुलिसांचो उलो। आयज आमी भटवाडी नानोडा येयल्ले आसा। स्टोन क्वेरीज आसा पळय ज्या जाग्यार उदीक सांठवता त्या जाग्यार आमी सगळे पेट्रोलिंग मेंटेन केल्ली आसा। सो थंय आयज आमी ते चॅक करपाक येयल्ले कोण लोकल्स बी आनी भायले आउटसायडर्स बी कोण हांगासर न्हावपाक बी येयला जाल्यार सो रिक्वेस्ट करता सगळ्या आमच्या गोवन युथांक स्पेशली की असल्या ह्या जाग्यांचेर येवचें न्हू म्हणून। ह्या आमच्या नानोड्या एरियेन लास्ट इयर सुद्दां एक असोच इन्सिडंट जाल्लो, ड्रावनींग केस जाल्ली आसा। सो आमी पळयता एवरी संडे हांगासर सारके लोक खूब येता हांगासर। सो अवॉयड करचे असले जागे, कित्याक शेवटी तुमचो जीव तुमीच धोक्यान घालता। ही सगळे कडक कारवाई चालू आसा। सगळे आमी नानोड्यात न्हू, आमी तशे बाकीच्यो आमच्यो जितले जाग्याचेर स्टोन क्वेरीज आसा ज्या जाग्यार ड्रावनींग केसीस जाल्ल्यो आसा ते सगळे आमी सध्या बंद केल्ले आसा। तशेंच चिऱ्या खणींचे खंय फेन्सिंग जावपाचें आशिल्लें, पूण हाचेर अजून कांय काम केल्लें ना म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या। चिऱ्या खणींचेर बेगोबेग फेन्सिंग घालचें म्हूण मागणी। त्याच बरोबर जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना आमी पळयलां की बारीक बारीक खड्डे काडून दवरलेले। जेन्ना ह्या बाबतींत कल्पना म्हणून जेन्ना हांगातल्या स्थानिकांक विचारलें तेन्ना गेल्या वर्सा कलेक्टरान एक ऑर्डर सोडलेली की जितके डेंजर खणी जे आहात चिरे खणात त्या चिरे खणात फेन्सिंग करचें, पण गेल्या वर्सा खणून दवरलेले खड्डे अजून पर्यंत फेन्सिंग हांगासर जावंक ना। ह्या बाबतींत एक विचार करचे, कारण हांगा लवकरात लवकर फेन्सिंग घालपाचें अशें आमच्या स्थानिकाची मागणी आसा। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।